डॉक्टर केतन भाटीकारान काँग्रेसीत प्रवेश केलो. फाटले कांय दीस जाले भाटीकाराच्या काँग्रेस प्रवेशावयल्यान आरती परती चर्चा सुरू आशिल्ली. मात ह्या चर्चांक आतां फुल स्टॉप लागला. मंगळारा डॉक्टर केतन भाटीकारान गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, एआयसीसी गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार आल्टन डिकोस्टा आनी हेर फुडाऱ्यांच्या हजेरेक काँग्रेसीत प्रवेश केलो. सोमारचे पणजेचे महाआंदोलना उपरांत सध्या आमदार विजय आनी आरजीपीचो मुखेली मनोजा मदीं महागेर्र पेटला. आमदार विजयान 16B वरवीं राज्यांत जमनीचें रुपांतरण सुरू केलें असो आरोप मनोज परबान केला. जाल्यार ताका जाप दितना आमदार विजयान नियोजन करिनासतना अचकीत मंत्र्याच्या खासगी बंगल्यार मोर्चा व्हरप योग्य न्हय, ताणें म्हजे आड विधान केलां तें प्रतिक्रिया दिवपाक लेगीत योग्य ना अशें म्हणत मनोजाच्या आरोपांक प्रत्युत्तर दिलां. नारव्या तीर्थक्षेत्राचेर आशिल्ल्या मसणबोयेचो विशय आतां तापपाची शक्यताय वाडल्या. नारव्या जावपी घाट आरती प्रकल्प आमकां जाय आनी तो जातलोच असो विश्वास नार्वेच्या लोकांनी उक्तायला. तीर्थक्षेत्राचेर आशिल्ली मसणबूय आमची, गांवा भायल्या लोकांचो तिचे कडेन संबंद ना अशें म्हणीत नार्वेचो गांव एकठांय आयला. घाट आरती प्रकल्प रद्द जाला अशें वक्तव्य करपी आमदार राजेश फळदेसाय हांचो लेगीत नार्वेच्या लोकांनी निशेध केला. सरकाराचेर दबाव हाडपाक महाआंदोलन गरजेचेंच आशिल्लें अशें मत पर्यावरण अभ्यासक क्लावड आल्वारिसान उक्तायलें. उपोशण करपी विरेशाच्या भलायकेची विचारपूस केले उपरांत क्लावड आल्वारिस उलयताले. कुंकळ्ळी काकणमुड्डी दोंगुल्लेचेर परत एक फावट मोठ्या प्रकल्पां खातीर दोंगर कातरपाचें काम परत सुरू जाल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. ह्यान आदी लेगीत हो प्रकल्प रद्द केल्लो. मात आतां परत ह्या प्रकल्पाक कशी मान्यताय मेळ्ळी हाचेर थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. पर्यावरण आनी जैवविविधतायेक लुकसाण करपी खंयच्याच प्रकल्पाक मान्यताय दिवची न्हय अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. खंयच्या अधिकारी वा प्रतिनिधींनी परवानगी दिल्या आनी हो निर्णय कोणें घेतलो हाची पुराय म्हायती जाहीर करची अशी मागणी नागरिकांनी केल्या.
सत्तरीतल्या भुईपाल वाठारात फाटल्या 14 वर्सां सावन सैम मोगी सूर्यकांत गांवकारान संजीवी कलर्सा वरवीं होळयेच्या सणा खातीर सैमीक आनी सुरक्षीत पर्याय लोकां खातीर तयार केला. हे रंग कुडीक आनी पर्यावरणाक हानिकारक ना. होळयेच्या परबेक हे सगळे रंग बाजारात येतले. मजगती सैमीक रंग तयार करपाच्या उत्पादनांतल्यान गांवांतल्या बायलांक आनी बेकार तरणाट्यांक अर्थीक संद मेळपाक शकता, अशेंय सूर्यकांताचें मत आसा. फोंड्या ब्लॉक काँग्रेस कमिटी वांगडा चर्चा करिनासतना दोतोर केतन भाटीकाराक पक्षात प्रवेश दिवपाचो निर्णय हायकमांडान घेतला. ह्या निर्णयाचेर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायली. गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांकां आतां पक्ष कार्यकर्त्यांकडल्यान प्रस्नांचो सामनो करचो पडलो. मात केतन भाटीकारान कार्यालयांत येवन फॉर्म भरपाचें अशी इत्सा फोंड्या ब्लॉक काँग्रेस कमिटीची आशिल्ली. ती इत्सा तांणी पुराय केल्या अशें प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सांगलें. पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुके खातीर निमण्या दिसा 80 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात. मंगळारा उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो निमाणो दीस आशिल्लो. मजगती बापूय पुताच्या जोडयेन पणजेचो नाश केला. पणजे राखपा खातीर आम आदमी पक्ष आमी पणजेकार पॅनलाक तेंको दितले, अशें आपाचो गोंय अध्यक्ष वाल्मिकी नायक सांगता. राज्यात जायते कडेन आंदोलनां सुरू आसात. ही आंदोलनां पळयलीं जाल्यार सरकार चुकीच्या दिकेन वता अशें दिसून येता, अशें आदलो मंत्री जुजे फिलिप डिसोजा सांगता. सरकारान लोकां सयत वेंचून आयिल्ल्या प्रतिनिधींक विश्वासात घेवपाक जाय. एका आमदाराक पुलिशेन अशा तरेन हाताळप हें चुकीचें. त्या पुलिसांचेर कारवाय जावपाक जाय. मुख्यमंत्री आनी टीसीपी मंत्र्यान हो प्रस्न सोडोवचो आनी लोकांच्या हिता खातीर बरो निर्णय घेवचो, अशें जुजे फिलिप डिसोजा हांणी सांगलें. मडगांवचो एसजीपीडीए होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या बुरशेपणाच्या जाळ्यात सापडला. सुमार कितलेशेच म्हयने जाले सरकारी पावण्यार मार्केटाचें उक्तावण जावंक ना. पूण नुस्तें विक्रेत्यांनी आपलो वेवसाय चालूच दवरला. 26 जानेवारीक खंय ताचें उक्तावण करपाचें उतर दिल्लें. पूण हो प्रकल्प अजुनूय हुमकळत आसा. फक्त तारीख पे तारीख मेळटा. ह्या एसजीपीडीए मार्केटांत व्हडलो भ्रश्टाचार चल्ला. बाजारात अजून मेरेन 20 कोटीचें काम खंयच दिसना. अजून मेरेन प्रत्यक्षात कांयच हालचाली ना. फकत कितें मात हुमकळटना दिश्टी पडटा. असो आरोप करत थळाव्यांनी एसजीपीडीएन बेगोबेग मार्केट सुरू करचें अशी मागणी केल्या.
मंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा व्हरपाची आंदोलकांची कृती अयोग्य आसा. आमदार विरेश बोरकार तशेंच हेर विरोधी आमदारांक मोर्चा व्हरप सोबना. कायदो हातात घेनासतना योग्य मार्गान आंदोलन करचें वा मागण्यांचेर म्हजे कडेन चर्चा करची असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो. कलम 39A विशीं मात तांणी कसलेंच भाश्य करूंक ना. कलम 39A रद्द करचे म्हणून फाटले 4 दीस जाले आंदोलन सुरू आसा. जो मेरेन कलम 39A रद्द जायना तो मेरेन उपोशण करपाचो निर्णय आमदार विरेश बोरकारान घेतिल्लो. मात सोमारा जाल्ले महाआंदोलना वेळार आमदार विरेश बोरकार हांची भलायकी इबाडिल्ली. डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हांणी वैजकी तपासणी केल्ली. आमदार बोरकार हांकां उपचारा खातीर कांपाल क्लिनिकांत व्हेल्लो. उपचारा उपरांत मंगळारा सकाळी ताका डिस्चार्ज दिवन परतो आझाद मैदानाचेर हाडलो. नावेली सिकेटी वाठारात मोठ्या प्रमाणात उदका स्त्रोतांचे लुकसाण जाल्ल्याची बाब मुखार आयल्या. संबंधित व्यक्तीन मातयेचो भराव घालून सैमीक उदकाची वाट आडयल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. ह्या प्रकारा खातीर वाठारात भिरांतीचे वातावरण पातळ्ळा. अशा प्रकारा खातीर पर्यावरणाची हानी जातली देखून संबंधित व्यक्तीचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मंगळारा सकाळी सुक्तळी मोल्या वाठारात गवेरेड्याक गाडयेचो धपको बसलो. ह्या धपक्यात गवेरेडो जखमी जालो. हे घडणुके विशीं रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांणी घडणूक थळार वचून ताची तपासणी केली. उपरांत रानटी जनावरांच्या दोतोरांक हाडून ताचेर उपचार केले. मंगळारा सकाळी 7 जाणांक घेवन वचपी एक हेलिकॉप्टर अंदमान आनी निकोबार लागसार न्हंयत क्रॅश जालें. कितें तरी तांत्रीक बिगाड जाल्ल्यान हेलिकॉप्टर चालकान विमान तात्पुरते न्हंयत लँड करचें पडलें. पूण सुदैवान 7 प्रवाशांक वाटावपाक येस आयलें. हे हेलिकॉप्टर विजयापुरम सावन 9:15 वरांचेर सुटिल्लें अशें कळटा.
मंगळारा सकाळी पश्चिम बंगालच्या आसानसोल न्यायालयात बॉम्ब आशिल्ल्याची माहिती न्यायालयाच्या अधिकाऱ्याक आयली. उपरांत न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यान सगळ्यांक हे विशीं कळोवन पयलीं सगळे आदवोगाद आनी हेर लोकांक न्यायालयातल्यान भायर काडले. बॉम्ब स्क्वॉडाचे अधिकारी घडणूक थळार पावले आनी तांणी तपासणी सुरू केली. बरो वेळ सोद घेतल्या उपरांत ही एक वावडी आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. ही मेल नेमकी कोणे धाडली तें मात कळूंक ना. येवपी होळयेच्या फाटभुंयेर नोएडा उत्तर प्रदेशात अन्न खात्यान कांय दुकानांनी धाड घालून तेल, रसगुल्ला आनी हेर पदार्थ जप्त केल्ल्याचें कळटा. हे पदार्थ नितळसाण नाशिल्ल्या वातावरणात तयार करताले अशें दिसून आयले. देखून अन्न खात्यान धाड घालून कांय पदार्थ जप्त केल्यात. पुणेच्या क्रायम ब्रांचान गांजो तस्करी करपी एका टोळयेचो पर्दाफाश करून गांजा आनी हेर अंमली पदार्थ जप्त केले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गांजो आनी हेर अंमली पदार्थ मेळून 43.76 किलोचो वट्ट 21,91,400 रुपयाचे अंमली पदार्थ जप्त केल्या. हातूंत तासपाव आशिल्ल्या 4 जाणांक ताब्यात घेतल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. छत्तीसगडच्या गोगुंडा गावात स्वातंत्र्या उपरांत पयलेच फावट वीज पुरवण जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी खोस उक्तायल्या. वीज नाशिल्ल्यान ह्या गावांनी आशिल्ल्या रस्त्या वयल्यान थळाव्यांक काळखांतल्यान यो वच करचें पडटालें. रातच्या वेळार तर एका चली भुरग्याक चलून वचप भयानक थारिल्लें. पूण आतां सुरळीत वीज पुरवण जाल्ल्यान थळाव्यांनी उपकार आटयल्ले आसा. मंगळारा सकाळी दिल्लीक भरपूर प्रमाणात हवा प्रदूषण दिसून आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हवेचो दर्जो लेगीत बरोच उणो आशिल्लो. हाचो फटको कामाक वचपी लोकांक बसलो. चड हवा प्रदूषण आशिल्ल्यान लोकांक तोंडार मास्क घालून कामाक वचचें पडलें. दिसपट्टे वाडटे हवा प्रदूषणाक लागून थळाव्यांनी भलायकेचो हुस्को उक्तायला.
मंगळारा सिक्कीमाक सोंगमो तळ्या लागसार भरपूर प्रमाणात बर्फ पडिल्लो दिसून आयलो. हाका लागून सुमार 100 पर्यटकांच्यो गाडयो आडकून पडल्यो. कांय पर्यटकांनी तर थंडेची पर्वा करिनासतना गाडयेंतल्यान देंवन ह्या बर्फाचो आनंद घेतलो. कांय वेळ बर्फान खेळ्ळ्या उपरांत बर्फांतल्यानूच उपरांत गाडयो घेवन गेले. गोंयांत सध्या 2 तरेचे तापमान दिश्टी पडटा. दिसभर भरपूर गरमी जाता. घरांत सावन भायर सरले काय घामाच्यो पावळ्यो आंगा वयल्यान पडटात. मात फांतोडेर धवो फुल्ल दव पडटा. गोंयांत सध्या हवामान बदलाची वेगवेगळी रुपां पळोवपाक मेळटा. पणजेंत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस इतलें आसा. मंगळारा सकाळी पुराय गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी दव पडून वाठार धवो फुल्ल जाल्लो दिश्टी पडटालो. असोच दव पडत रावलो जाल्यार काजू पिकांचेर परिणाम जावपाक शकता. मंगळारा आणि बुधवारा कांय भागांनी वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि झारखंड हांगा मंगळारा पावस पडूये. वाऱ्याचो वेग लेगीत 40 ते 50 किलोमीटर इतलो आसतलो. तेन्ना दर एकल्यान हाची नोंद घेवची अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. मजगतीं बुधवारा लेगीत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. हिमाचल प्रदेशांतल्या कुल्लूत पालसणां कोसळपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. हाका लागून घाटीगत लागसार आशिल्लो रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरचो पडलो. तशेंच थंयच्यान चलत वचपाक लेगीत पर्यटक आनी थळाव्यांक बंदी घाल्ली. सध्या हे पालसण कोसळिल्ल्यान थंयची माती काडपाचें काम सुरू आसा. ही सुवात सगळी मेकळी जातकच परतून येरादारी वाहन चालकां खातीर सुरळीत जातली अशें कळटा. आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचो थारू येता. आंगार टॅटू काडिल्ल्यान कॅन्सर लेगीत जावपाक शकता. आजकाल तरणाटी भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावपाक शकता हें तांकां खबर नासता. हाका लागून स्किन कॅन्सर लेगीत जावपाक शकता. देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां.